अस्नोळा पूल ते दिवचले शांतादुर्गा सर्कला मेरेन 4 लेन स्टेट हायवेचो सरकाराचो प्लान. भूसंपादन 2011 सुरू जाल्ले. रस्त्याक 400 घरां वतात. 30 ते 31 तारखेर जमनीच्या भरपायेचे चेक व्हरूंक आपयल्ल्यान लोक काचाबूल जाल्यात. आदल्या आमदाराक घेवन लोक सुदिनासरी पावले. तांकां मेळूंक पाटणेकार खासदार श्रीपाद नायकाक घेवन पावलो. सुदिनान परिस्थिती पळोवन चेक वांटपाची कार्यावळ 2 दीस फुडें धुकल्ल्या. 2011 हें एक्विजिशन चालू जालें. 2014 कंप्लीट जालें आनी ताजो एवॉर्ड आतां आयला. एक्विजिशन एवॉर्ड आयिल्ल्या कारणान गव्हर्मेंट तातूंत कांय करूं शकना एट दीस स्टेज. पूण तांकां आमी एश्युरन्स दिला की आमी फाल्यांचें जें इन्स्पेक्शन आसा, लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन आशिल्ल्या कारणान फाल्यांचे जे मिटिंग्स आसा, पयशे डिस्ट्रिब्युशन आसा, ते 2 दीस पोस्टपोन करचे. नरेश सावळ म्हणटा मुख्यमंत्री पर्रीकारान फटयले, आतां कोर्टान गेल्या शिवाय पर्याय ना. आणि ही सगळ्यात मोठी चूक त्या वेळचो केंद्रीय मंत्री डिफेन्स मिनिस्टर मनोहर पर्रीकारान तांकां उतर दिल्लें की तूं हो 25 मिटर जावचो ना, 15 मिटर जातलो म्हणून. आनी 15 मिटर जाल्यार कांय औषधां तेंची घरां सेफ जाता. उतर दिल्यान कांयच केलें उतर दिलें आनी ताणें कांयच केलें ना. न्ही म्हणून ऑनरेबल PWD मिनिस्टरान एक उपाय काडला. त्या प्रमाणे ते स्टे घेवपाचो ते प्रयत्न करतले. वास्तवीक त्या जागेचो व्हॅल्यू तांकां कमीत कमी 10,000 ते 12,000 आसा, जो डबल किंवा ट्रिबल नवे सरकाराच्या नव्या कायद्या प्रमाणे 20 ते 30,000 मार्केट व्हॅल्यू म्हणजे प्रिवेलिंग मार्केट व्हॅल्यू जो आसा त्या प्रमाणे 30,000 तरी तांकां मेळपाक जाय म्हणून ते सगळे कोर्टान वयतले. आनी तो पर्यंत आमी तांकां रिक्वेस्ट केला की तो पर्यंत तुमी हो प्रोसेस तो स्टॉप दवरचो. श्रीपाद नायक म्हणटा जमीन संपादन सध्या जावचें ना, प्रक्रिया रद्द करपाचे यत्न जातले. माननीय देवळीकरांनी उत्तर दिलं की ते सध्या आमी बंद करतात, कारण तो रोड वायडनींग करपाची गरजच ना. कारण ताज्या वयले वटेच्यान, त्या रोडाच्या वयले वटेन एक नॅशनल हायवेचो एक रोड ऑलरेडी एक्वायर जाता आणि त्यामुळे हो रोड घरा करून वायडनींग करपाची गरज ना, हे मंत्र्यांनी मान्य केल्लें आसा. त्यामुळे सध्या ते प्रोसेस जो आसा तो स्टॉप केल्लो आसा आनी कशें तातूंतल्यान कशें वाट काडून तो बंद करपाचो, वायडनींग हो प्रोजेक्ट ड्रॉप करपाचो, वायडनींग करपाचें हाजेर विचार नंतर जातलो. प्लानान आशिल्लो बायपास हायवे जाल्यार हो रस्तो वाडोवपाची गरजूच ना म्हूण पाटणेकर सांगता. श्रीपाद नायक म्हणटा ह्या एक्विजिशनाचो प्रोसिजर आनी फुडें वचपाचो ना. जर नरेश सावळ म्हणटा टायम वाडोवन दिला पण कितलो तो खबर ना. पण सुदीन देवळीकरान मात कन्फर्म सांगला की चेक वाटपाचे जे 2 दीस 30 आनी 31 तारीख ठरयल्ले ते फक्त 2 दिसांनी फुडें येयला. ह्या 400 लोकांच्या घरांचेर टांगती तलवार मात तशी आहा. आतां लोकांनी कोर्टात वचपाची तयारी केल्या. व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी वांगडा लौकीक शिलकार, प्रुडंटा खातीर.